बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक. देवाची दयेलाय आनी शांती बगूंक आयलोल्यांक माये मोगाचो येवकार. कोलस्करांचे चिटीन आवेसवर 4:2 आमकां सांगता, मागण्यांत तीर रावात आनी तुमची प्रार्थना कोत्ताना जागृत रावात आनी देवाक दिनवासात. आमच्या मागण्यांचो विशय. देवाक मागणें करून ताणें आखी रात सारली. उजवाडटूच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतले 12 जाणांक वेंचून काडले. लुकाच्या शिव वर्तमानांतले 6वे आवेसोरांतले ओळी 12 आनी 13. सुमिया, आमी एक फामील कशी तुजे मुखार आयल्या. ह्यो थोड्यो घडयो तुज्या सांगाताक सारूंक. आमी आयल्या तुजे लागीं उलोवप करूंक. आमचो संबोध तुजे सवें ओदीक वाडोवंक. आमचे प्रश्न परिस्थिती तुज्या पांयाशी दवरूंक. आमच्या विणवण्यांक कांदी सर्वेस्परा. कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजे बगर. तुजे सवें मेळटा आमकां सासणीक जिवीत. कोणाशी आमी वेतेल्या जाल्यार जावं ते वैजागीर पासून वयच्या पयलीं आमकां एपॉयंटमेंट घेवन वचचें पडटा. पूण सुमिया, तुजे सवें आमकां एपॉयंटमेंट नाका. 24 वरां तुजी वेंग आमकां उक्ती. आमी एक पावल तुजे सरशीं मारीन जाल्यार तूं 99 पावलां मारून आमचे सवें धांवून येताय. तुजें दोयाल आनी मोगाल काळीज आमचें सवें सदांच उक्तें. तुजें उतर आमकां सांगता, इजायास प्रवादाच्या पुस्तकान आवेसवर 40 आनी 1:10. तर भियो नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. हुस्क्यावन घाबरून पडूं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बोलवोन कोत्तां आनी मोजत दितां. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरतां. दर घडये आमकां सांगात दितलो देव ह्या वेळार वेदीचेर हाजीर जाल्लो उंड्याच्या रुपान लिपून आसा. तर आमकां बोलवोन कोत्तल्या जेजूक आमची काल्तिकाय मान बागोवन भावार्थान नमस्कार करूंक कोत्तां. सोम्या, आमचो नमस्कार मानून घे. सगलीं सोम्यांक नमस्कार करुया. गायन करुया. आराधन. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंता. भोक्ती मोनान कालत्या काळजान कोत्तां तुका नमन. भोक्ती मोनान कालत्या काळजान कोत्तां तुका नमन. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंता. भोक्ती मोनान कालत्या काळजान कोत्तां तुका नमन. भोक्ती मोनान कालत्या काळजान कोत्तां तुका नमन.
आमच्या देवाक आमची दिमी मोडून मान बागोवन हात उबारून काल्तिकायेन आमचे मागणें देवाक उबारूंक गरज. तर ह्या वेळार आमी गायन करुया पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए. घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र
पवित्र आत्मा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Harga tuka Jesu. Harga tuka Vakani Jesu. tuka Vakani tuka Jesu. Jesu. Stuti tuka Jesu. Mohima tuka Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. देवाचें उतर लेवी शास्त्र पुस्तकान 26व्या स्वरान देव आपलो आशिर्वाद आनी बेसांवां आमकां बसयता. आमच्या देवाच्या उपदेशांक मान दिशात जाल्यार देवान आमकां आपलो आशिर्वाद बसयला. वेळार पावस धाडटलो, ए पोरी तुमची शेतां बरीं पिकतलीं आनी तुमचे मोळे सुफोळ जातले. तुमची शेतां इतलीं भरपूर पिकतलीं की मोळ्यांतल्यो दाखो पाडीसोर तुमची शेतां लोमचीं मोडचीं सोमचीं नात. आनी परत वोमचे वेळ पर्यान तुमचे मोळे पाडून सोमचे नात. तुमकां गरज तितलें आसतलें आनी तुमच्या गांवांत शांतीन जियेतली. तुमच्या गांवांत सवस्काय वस्तली आनी कोणाचीच भिरांत नासतना तुमी न्हिदतल्यात. तुमच्या गांवांतल्यो भिरांकूळ मनजाती हांव पयस कोत्तलों आनी झूज लढाय थंय आसची ना. हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलों आनी तुमकां जायतीं भुरगीं बाळां दितलों. तुमचें पीक इतलें भरपूर जावन आसतलें की उरलां तें पोरणें पीक कुशीन काडून नव्या पिकाक जागो करचो पडटलो. देवाक आमचो कितलो हुस्को न्हूच आमच्या खाणा पिणाचो पूण आमचे न्हिदेचो पासून. तशेंच भिरांकूळ मनशाती आमकां कितेंच वायट करिना जावं तो आमकां राखता. कसल्याय वायटाचेर आमी झूज करूंक पडचे ना. देव आमचे पासत झुजूंक तयार आसा. तांबो नासतना देव आमी न्हिदलेलीं आसूं व जागीं आसूं देव आपली बेसांवां देणी आमचेर ओतयत आसा. तर असल्या आमच्या देवाक आमी वाकाणी दिनवासनी आर्गां दिवंक फावो. स्त्रोत 50:9 वोळ सोडा अशें म्हणटा. हांव जाल्यार तुजें बोळ वळखतां. दर सकाळीं तुज्या मोगाचें किर्तन गायतां. कित्याक तूं जालाय म्हजो किल्लो, म्हज्या आकांताच्या दिसा म्हजो आसरो. हे वेळार आमच्या सोम्यांक वाकाणूंक गायन करुया म्हजे हात उबारून. म्हजे हात उबारून स्तुती तोंडान घेऊन नेज उपकारी काळजान सोम्याक हांव वाकाणटा. हांव तुका वाकाणटा. हांव तुका वाकाणटा. नेज उपकारी काळजान सोम्याक हांव वाकाणटा. म्हजे हात उबारून स्तुती तोंडान घेऊन नेज उपकारी काळजान हांव तुजो मोग कोरतां. हांव तुजो मोग कोरतां. हांव तुजो मोग कोरतां. नेज उपकारी काळजान सोम्या हांव मोग कोरतां. म्हजे
मोचे आतु बारून स्तुती तोंडान घेऊन निजुकारी काळजान हांव तुजेर विस्वासता हांव तुजेर विस्वासता हांव तुजेर विस्वासता निजुकारी काळजान सोम्याक हांव विस्वासता मोचे आतु बारून स्तुती तोंडान घेऊन निजुकारी काळजान सोम्याक हांव आशेता हांव तुका आशेता हांव तुका आशेता निजुकारी काळजान सोम्याक हांव आशेता मनशालें सोयम पातकी सोयम आमी सगळीं पातक कोत्ता पातकाचे गुलाम जावन जियेता त्याच खातीर मिसाचे सुरवातेकूच आमचे पातकांचे आमी बोगसणे मागता आमचो गुन्यांव आनी चुकी वळखून घेता हांव पातकी म्हूण देवाचे काकलुतीक उलो मारता जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आवेसवोर 2 वळी 12 आनी 13 सर्वेस्पोर म्हणटा उपास करून रुदोन करून विलापूण सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी पोत्तून येयात तुमची वस्त्रां न्हय पूण तुमची काळजां पिंजात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी पोत्तून येयात कित्याक तो मोवाळ आनी दोयाळ व्हड सोंसणिकायेचो आनी विस्वाशी मोगान तो चुचुत्ता हे वेळार देवाचे काकलुतीक उलो करून आमी गायन करुया आय 9 जेजू म्हज्या तुजेर हांव पाती येता पेज 119 जेजूस मोच्या तुजेर हांव पाती येता बोगसूंक मोची ही सगळी पातकां
देवाचें उतर आमकां सोत शिकयता आनी स्वताचे वाटेन चलूंक दाखयता. स्तोत्र 119 वोळ 11 स्तोत्रकार म्हणटा, तुजेर पातक कोरिना जावं, तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. आमी पातकाचे सोयेक पयस दवरूं देवाचें उतर वाचूंक आनी तें काळजान बाळगून दवरुया. तर ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावया. लुकाचें शिव वर्तमान 20 वर्सो वळी 12 ते 19. मागीर अशें जालें, मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात चल्ली. उजवाटूच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां दोर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते ये सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जॅकॉब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, अल्फेयाचो पूत जॅकॉब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जॅकॉबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जाल्लो. आनी जुदेयांतावन, जेरुसलेमांतावन आनी दर्या देगेचे तीर आनी सिदोन नगरांतावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कोल लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जातालीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं कोत्तालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. देवाचें उतर हें. देवाची बड उपकार. सगलीं बसूया. नियाळ. कुटुंबांतल्यान आमच्या मागण्याची सुरवात जाता आनी आमी वाडटां वाडटां तरेतरेची मागणी करूंक शिकता. मागणें म्हणल्यार उलोवप देवा लागीं आनी आमचो समोर देवा सुरी. जितली आमी आमचो वेळ मागण्यांत सत्ता तितलो आमचो समोर देवा सोवें वाडत वेता. कसलेय कामाक सुरवात करचे पयलीं जावं भायर भितर सत्तना वो कसल्याय प्रश्ना वेळार आनी आदीं आमी मागणी केल्यार बरें. खासगी मागणें आमी करूंक चड गरज. जायतें बरेंपण आमी अणभवूंक पावता. अदीक करून जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक आमच्या बापा मागणें करूंक शिकयलें आनी आमी तेंच मागणें उचारता. जेजू कसलें काम सुरू करचे आदीं मागण्यान वेळ सत्तालो. मागणें केल्या उपरांत ताणें 12 शिसांक वेंचून काडले. जेजू दिसाचो वावर करी आनी रातच्या वेळार आपल्या बाबा बरी वेळ सारी. जेजू आनी बाप एकामेकाच्या संबंदांत आसले. शिव वर्तमानान आमकां मेळटा निमाण्या वेळार जेजूचेर राकान सुटलो. तो जैतुनाच्या दोंगरार मागणें करी तेन्ना सगलोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन रोगताच्या घाम उमेलो. आमचेरूय कांय पावट मारेकार भिरांकूळ आकांताक सांपडटा. त्या वेळार आमी काळजीदार जावन मागणें केल्यार
जायतें बरेंपण आमी अनुभवूंक पावतेल्या. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान सदांच पयलो वयलो जागो मागण्यांत दिलो देखून तिका देवाची कुशी ती वळखून घेवंक आयती जाली. आमच्या नियाळाक एक घडणेचो आदार घेवया. पळोवया ह्या बापायन आपले दुयेसांगाताक कसलें मागणें देवाक उबारलें तें. आफ्रिकाच्या देशान डेनियल आनी तिची 7 वर्सांची धूव शॅरल एक ल्हान खोपीन जियेताली. डॅनियल खूब गरीब आसलो. क्रिसमस वो नातालांचो दीस तो. ताच्या घरान त्या दिसा कांयच नासलें. एक जेवण पासून जेवतलो जाल्यार. असल्या वेळार डॅनियल आपले दुयेसांगाताक दुवेक सांगता आपूण बाजारान वचून येता म्हूण. कांय वेळान डॅनियल पोत्तून घरा येता आनी शॅरल धांवी वेता आनी आपल्या डॅडीक वेंग मारता आनी विचारता, तुवें पोतयेन कितें हाडलां? डॅनियल म्हणटा, आपणें चिकन हाडलां. चल वचून शेजाऱ्यागेर मॅच बॉक्स घेवन यो उजो करूंक. शॅरल सगळेंच उमेदीन भरून धांवून वेता. डॅनियल आपल्याक कोण पळय ना तें पळोवन हांडी हाडटा, तातूंत उदक घालता आनी ते पोतयेन ताणें हाडलेलें तें हांडयेन ओतयता. मोगाच्यानो ते पोतयेन चिकन नासलें, पूण ताणें वाटेर कांय पाशाणे फातर हाडलोले ते घालता आनी हांडी धांपता. शॅरल मॅच बॉक्स घेवन येता. डॅनियल उजो कोत्ता आनी आपली धुवेक सांगता, आतां चिकन शिजता म्हणल्यार आमी गायन करून देवाक आर्गां वाकाणी दिनवासी दिवया म्हूण. आनी तीं दोगांय गायन कोत्ता. हीं जावन आसा तांचीं गायनाचीं उतरां. लॉर्ड, यू आर सो गूड टू मी. You are good to us. You are excellent to us in our lives. Oh Lord, you have been so good in our lives. हें म्हणटाना ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतालीं. शॅरल डॅडीक विचारता, कित्याक रडटाय तूं? रडो नाकाय. आनी तें आपल्या डॅडीचीं दुकां पुसतालें. डॅनियलाक दूख भोगताली आपलेक दुयेक फोट मारल्या म्हूण. आतां आपूण चिकन खंयचें हाडून दितलो तें तो चिंती. त्या म्हणसर एक अनवळखी मनीस डॅनियला सोरी येवन विचारूंक लागलो, तूं डॅनियल म्हणटा तेका वळखताय? हो मनीस बरो न्हेसून आयलोलो एक जंटलमॅन आसलो. डॅनियल वगीच रावता आनी तो जंटलमॅन नव्यान विचारता, तूं डॅनियल म्हणटा ताका वळखताय? तेन्ना भियोन डॅनियलान विचारलें, तूं कोण? खंय सावन आयलाय आनी ताका कित्याक तूं सोदताय? कांयच भिरांत ना मूं? तो जंटलमॅन जबाब दिली, ना म्हूण. पूण आपल्याक देवान आपल्याच्या मनान घातलां डॅनियल म्हणटा ताका वचून मेळ म्हूण. तेन्ना डॅनियल सांगता, आपुणूच तो म्हूण. जंटलमॅन खुशाल जाता आनी धांवून वचून आपले गाडयेंतलें एक पार्सेल हाडून डॅनियलाच्या हातान घालता. डॅनियल घेवंक नाकात्ता तें. तो जंटलमॅन सांगता, आयज क्रिसमस, आनी डॅनियलाक तो मॅरी क्रिसमस म्हूण वीश कोत्ता आनी वेंगयता. आनी तें पार्सेल डॅनियलाच्या हातान दिता आनी थोडे $. डॅनियल ते पयशे घेवंक नाकात्ता, पूण तो जंटलमॅन ताच्या हातार दिता आनी कुशाल जावन वेता. डॅनियल ते बॉक्स उगडटा जाल्यार तातूंत चिकन आनी पुलाव आसता. डॅनियल अजाप जाता आनी धुवेक सांगता, चिकन आनी पुलाव. डॅनियल आपले धुवेक घेता, दिमेर सरपटून गायन कोत्ता म्हणून, यू आर द मायटी गॉड, यू आर द ग्रेट आय एम.
You are the great healer, God that solves a problem, God that gives Christmas gifts to us. You are the mighty God. You are the God that can never change. Hallelujah. ह्या बापायन कसलें मागणें केलें तें आमी आयकलें. देखून देवाचें उतर पयले तेसलोनिकरांचे चिटीन 5व्या आवेस्वरान 16 ते 18 वळीन अशें सांगता. सदांच खुशाल रावात, तांबो नासतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितीन आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करूंक तुमी देवाची खुशी पाळटात. प्रितीच्यानो, जेजून निमाणें जेवणार मिसाचें बलिदान स्टापलें आनी तें आपल्या उगडासाक करात म्हूण सांगलें. मिसाचें बलिदान जावन आसा तेंगशी सगल्या मागण्याची आनी आख्ख्या संवसाराक 24 वरां तांबो नासतना हें मागणें चालूच आसा. तर प्रितीच्यानो, हें मागणें आमचें कुडीक जेवण म्हूण जाणा जावया. दर दिसा आमी ह्या मिसाची भेट समोर पळोवया आनी आमच्या जिवितान खुशालकाय अनुभवया. आमेन. हे वेळार आमी इल्लोसो वेळ आमच्या जेजू सांगाताक आमचें मन आनी काळीज उबारुया. शांतपणान देवाक आमी इल्लो वेळ दिवया. काय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, बावार्थान केली आमचे मागणें आयकून घे सुमिया. सगळीं म्हणुया, बावार्थान केली आमची मागणी आयकून घे सुमिया. मागुया आमच्या पवीस सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत याज्ञिका माद्री भयणांक पवीस सोबेक तशेंच मिशनर कशें वावर कोत्ताना कांय पावट तांचे वस्कोतायेन मनशां कशीं चुकता. ते वेळार आमी तांकां समजून घेवंक आमचो मागण्याचो आदार तांकां दिवन बरें तें उलोवप करून चुकी सुटावे करूंक आदार दिवया आनी तांचे बऱ्या वावराची तोखणाय करून तांच्या जिवितान आमी उजवाड जावंक देवाचो आदार मागुया. जबाब, बावार्थान केल्लें आमचें मागणें आयकून घे सुमिया. मागुया पॅरामेडिकल स्टाफा पासून ते आमच्या पासत रात दीस आपली सेवा आमचे पासत दिता. कांय पावट तांचे लागीं चुकी घडटा, कांय पावट सगल्यांक एकाच वेळार सेवा दिवंक ते शकना, कांय पावट तांचें मेडिकल ट्रिटमेंट फेल जाता. असल्या वेळार आमी फाटीं फुडें पळय नासतना तांचेर निश्चेत मारता, गुन्यांवकार कोत्ता आनी आदीं ते आपले फामिलीक पासून सांडून आमचे सेवेक आयते आसता. तांच्या वावराचेर आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जबाब, बावार्थान केल्ली आमची मागणी आयकून घे सुमिया. मागुया आमच्या सैनिकां पासत ते रात दीस आपली ड्युटी तांबो नासतना आमचे पासत कोत्ता आनी देशाची सेवा कोत्ता. आमी आमचे फामिलीक सांगाता खुशाल आसता, सगळे उत्सव मनयता, पूण ह्या आमच्या सैनिकांक देशाची राखण करूंक वावुरता. तांकां बळ आनी काळजीदारपण मेळूंक देवा लागीं मागुया. जबाब, बावार्थान केली आमची मागणी आयकून घे सुमिया.
मागुया आमच्या टिचरी, प्रोफेसरां, लेक्चरां, प्रिंसिपल, हेड मास्टरां पासून टिचर जावन आसा देशाची दुसरी टिचर जावन आसा दुसरी आवय आमच्या इस्कॉलान. तांणी घेतलोलें जाणवाय आनी शिकप तें आपल्याकूच दवरिना, पूण आपल्या स्टुडंटांक वांटा. तांच्या जिवितांत जायतीं आव्हानांक फुडो कोचचो पडटा. तांचो वावर आमच्यान विसरूंक जायना. तांच्या आकांताच्या वेळार तांकां बरी मनाची शांती मेळूंक आनी बरे भलायकेन तांकां आसूंक देवा लागीं मागुया. जबाब. बाबातान केली आमची मागणी आयकून घे सोमिया. आमच्या मनांतली आनी काळजांतली सगळी मागणी एक करून जेजू शिकयले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गीच्या आवयकुलो करून म्हणुया. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.